नमस्कार, गोवा टुनाइट अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सामाजिक स्किमींचे पेंडिंग पैसे चवथी पयली क्लियर करचे, मुख्यमंत्र्याचे खात्याक निर्देश. फायनान्स आणि खात्याच्या HOD बरोबर रिव्ह्यू बसका. मांद्रे जुनस वाड्यार पावर सबस्टेशनाक लँड कन्वर्जन, दोंगर कापणी विषयी उपजिल्लोधिकाऱ्याची लायटीचे खात्याक नोटीस. मंत्री म्हणटा कन्वर्जन पर्रीकाराचे काळातले. सत्तरी झारखंडा उपरांत लाटंबारशा दोंगर खापयलो. प्लॉटिंग दामराचो रस्तो जाय मेरेन सगळे वग्गी. सत्तरी मावशी आनीक एक हिल कटिंग. सत्तरीक डोंगरांची उस्तडी सुरू. फाटी घेतिल्ले TCP बिला विशीं मुख्यमंत्री उलयला तो सारको. पालिकांनी 7 वर्सां काम केल्ल्यांक कायम करपाचो विचार. दक्षिणेचे हॉस्पिटल खाजगी जावचे ना, मंत्री उलयलो. अंडरग्राउंड केबलिंग हेर कामांचेर सरकाराचो कोट्यांनी खर्च. 5 वर्सां लायटीचे खात्याक भंय ना. लायटीचे खात्याक 114 कोटी मोडून भाड्याच्यो 50 क्रेनी. स्काय लिफ्टी. म्हाणस्तारी एक्सिडंट केशींतलो आरोपी आदोगाद अमित पालेकारान जामिनाची अट मोडली. कोर्टाक विचारीनासतना फॉरेन व्हिजीट. जामीन रद्द करूंक क्रायम ब्रांच कोर्टात. आणि नेरून म्हणिल्ले अजीब हे गोवा के लोक, मात गोंयकार अजीब ना. बिहारचो राज्यपाल म्हणटा कांय जाण गोंयकारांक पोर्तुगाला कडेन करतात लिंक, मात गोंयकार भारतीयच. चवथ तेकली. सामाजिक स्किमीचे सगळे पेंडिंग पैसे क्लियर करचे, मुख्यमंत्र्याची खात्याक अर्द. मुख्यमंत्र्यान फायनान्स खात्याचे अधिकारी आणि हेर खात्याच्या HODंची बसका घेतली. राज्य आणि केंद्राच्या सामाजिक स्किमी विशीं मुख्यमंत्र्यान रिव्ह्यू घेतलो. गृह आधार, शेतकार, DSS असल्या स्किमींचे पेंडिंग पैसे क्लियर जातले. रिव्ह्यू मिटींग, फायनान्साची रिव्ह्यू मिटींग एवरी टाइम ते घेता. ह्या मिटींगेंतल्यान हे फावटी एक्सपर्ट करपाक लागले आमी गृह आधाराचे पैसे, DSS पैसे, शेतकऱ्यांचे पैसे, ह्या सगळ्यांचे पैसे जे पयलीं 4 सप्टेंबराचे पयलीं तेंच्या अकाउंटाचेर फक्त तांकां प्रॅक्टिकली पैसे मेळटले. शेतकऱ्यांक जे आमी हावजान प्रॉमीस केल्ले पळय न्हू, त्यांची एप्लिकेशनां घातली. आतां सगळ्या जाणांक अप्रॉक्सिमेटली म्हाका 40 लाख वर्गिलेशन दिवचे पडटा. गृह आधाराचे सगळे पैसे घातले पेंडींग आशिल्ले तितले. DSS इवन दो मिल्क इन्सेंटीव तांचे सुद्दां पैसे मेळटले. चवथ असल्या कारणान फिशरीज जे दिना म्हणटाले सबसिडी तांकांय सबसिडी दिता. अशा पद्धतीन मजगतीं सगळ्या सामाजिक येवजण्यांचे पैसे क्लियर करतलो जाल्यार सरकाराक 300 कोटी मोडचे पडटले. 4 सप्टेंबर मेरेन सगळे पैसे क्लियर करचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचे खात्यांक आदेश. मजगतीं GST मंडळान रियल इस्टेटांच्या विशयाचेर नेमिल्ल्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांच्या बसके खातीर मुख्यमंत्री दिल्ली गेला. ब्रेस्तारा बुस्टिंग रियल इस्टेट सेक्टर अंडर GST रिजीम ह्या मंत्र्यांच्या ग्रुपाची बसका जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या ग्रुपाचो समन्वय म्हूण नेमला. दिल्ली भितर माझी GSTची मिटींग आसा. मांद्रे जुनस वाड्या वयल्या पावर सबस्टेशनाक लँड कन्वर्जन आणि हिल कटिंगा खातीर पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची लायटीचे खात्याक कारणां दाखय नोटीस. वीज मंत्री म्हणटा काम लोकां खातीर, जागोय सरकाराचोच. कन्वर्जन पर्रीकाराचे काळांतले. मजगती मोर्जेच्या बिल्डरान आडयल्ल्यो पायवाटो उक्त्यो करून दिता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे मोर्जेकारांक उतर. मांद्रे मतदारसंघातली वीज समस्या तडीक लावंक मांद्रे जुनसवाड्या वयल्या रेव्हेन्यू खात्याची जमीन वीज खात्याक दिवन पॉवर स्टेशन बांदलें. सुमार 3000 स्क्वेअर मीटर जागो खंय कन्वर्ट केल्लो. अर्दो दोंगर कापून पॉवर स्टेशन उबारला. मात आतां लँड कन्वर्सेशन आणि दोंगर कापणी विशीं उपजिल्लोधिकाऱ्यान वीज खात्याक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. वीज मंत्री सुदीन म्हणटा हे काम लोकां खातीर केले, जागो खंय सरकाराचो. असल्या गजालींकडे चड लक्ष घालचो न्ही. क्वेश्चन तुमकां डिपार्टमेंट पेडण्या तुमकां नोटीस आयल्या
हिल कटिंग लागून तुमचे म्हजे डिपार्टमेंट म्हायती प्रमाणे ते खूप जुने काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसतनाचें काम आणि थंय चड लक्ष न घातिल्लें मरे कारण गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आमी कोणा खातीर प्लॉट करूना आमी जें कितें काम केलां तें काम पेडणे लोकां खातीर मांद्रे लोकां खातीर सो असल्या कंप्लेनीक आनी हेका चड घेवन वचपाचें ना. Sir, tender has been float for this. ऑफकोर्स मजगती सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण ट्री ऑफ होप ह्या संस्थेन थंय झाडां लायिल्लीं ती मारून खंय काम केलां. मारिल्लीं झाडां परत लायता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान खंय उतर दिल्लें मात अजून खंय लायिल्लीं दिसनात सुत्रां सांगता. असोच विशय मोर्चे घडिल्लो. थळाव्यांच्यो पारंपारीक वाटो प्लॉटिंग करून आडयल्यात म्हूण थळावे मुख्यमंत्र्याच्या दारार. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रश्न सोडयता. सर मोर्जीचे तुमकां लोकल्स मेळ्ळे. मोर्जेचे लोक मेळ्ळे म्हाका तेंचे कितें तरी वाट हाडयले वाट क्लियर करचे बाकी कितें आसा ते तेंच्यांनी कंप्लेनी दिल्या काय कितें आसा एक्शन कर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिल्डर सत्तरीच पोखरूंक लागले. सत्तरीत धारखंडा उपरांत लाटंबारशे दिवचले दोंगर बेकायदेशीर खापायलो. झाडां मारून बेकायदेशीर प्लॉट. डांबराचो रस्तो जाय मेरेन सगळ्यांची आडनदर. बेकायदेशीर प्लॉटिंगा विशीं सर्वे करून कर्म करतल्यांचेर FIR करात म्हूण TCP मंत्री विश्वजितान खंय खात्याक सांगला. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो. काही दिसा पयलीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यानी सांगलेलें की वायनाडान आमचे दोळे उगडले. त्याच प्रकार एक लाटंबारशे हांगासर तुम्ही माझ्या फाटसून पळयता जाल्यार फूल पूर्ण हिल कटिंग हांगासर जाल्ली आहा. नाना म्हणटा 30-40 तरी प्लॉट हांगासर आसा. समजून येता की ह्या पद्दतीन प्लॉट विकले गेले आसतले कित्याक रस्ते ज्या पद्दतीन डांबरीकरण जाला हाचो खर्च अंदाजे करोडांनी वयता. तो त्याच प्रमाणे हांगासर जी प्रॉपर्टी आहा ती विकली गेली आसतली आनी दुसरो वायनाड जावपाक पूर्णपणे म्हाका दिसता हांगासर जातलें कित्याक ही पूर्णपणे तुम्ही पळयता आसतना माती जी आहा ती झाडांनी ओन धरलेली माती उरला. तर ह्याच जर जागेर समज जर फाल्यां घर बांदलें जाल्यार वायनाड सारख्या दुसरो प्रकार जावपाचो नक्की जातलो. त्याच बरोबर आता तुम्ही पळयता की TCP मिनिस्टर विश्वजित राणे हांच्यांनी सांगलेलें की काही प्रमाणात जर कोण जर हिल कटिंगचें काम जर करता आणि दोंगर कापणी नाजाल्यार खंयच्या पद्दतीन इलिगल प्लॉटिंग करता जाल्यार त्याची कळोवन येवची आमकां. आणि जर समजा अशा पद्दतीन ताका 25 लाख पर्यंत तेंच्यांनी शिक्षा योजना केल्ली आहा. त्याच बरोबर आता पळयता आसतलें खंय तरी ह्या बाबतींत लाटंबारशे हांगासर 296/3 ह्या जागेर आमी पळयलें आसतलें की सर्वे क्रमांकाचेर समजा जर चवकशी केली जाल्यार हांगासर नेचर कवर आहा, नो डेव्हलपमेंट झोन एग्रीकल्चर आहा, हे सगळे आसतना सुद्दां हांगासर प्लॉटिंग करता म्हणजे कोणाचो आशीर्वाद घेतल्याशिवाय अशें गजाली जावपाक मुश्कील आहा. त्याच बरोबर आता पळयता आसतले जाल्यार तुमी ही जी एरिया टोटली स्लोपिंग आहा. तुम्ही ज्या पद्दतीन स्लोपिंग गाडी वयर काडटा चडटी करता सगळ्या गजाली घर डेव्हलप करतना ह्या बद्दल प्रश्न निर्माण जाता. ह्या बाबतीत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि TCP मिनिस्टर विश्वजित राणे यांचे लक्ष घालचे आणि ह्या जाग्यार खंय ना खंय तरी चौकशी जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. पर्या नागवेच्या मावशी पंचायत वाठारात मोठ्या प्रमाणात झाडां मारून दोंगर पोखरपाचें काम चल्लां. पंचायत सुसेगात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण शेकड्यांनी झाडां मारून प्लॉटिंग करपाचें काम सध्या चल्लां. ते सुवातेर प्लॉटिंग करपाक कसलेच परवाने घेतिल्ले ना म्हूण सुत्रां सांगता. सध्या आमी आसा ते पर्या मतदारसंघातल्या माऊस पंचायतींतल्या नागवे ह्या गांवांत आनी हांगासर एक व्हडल्या प्रमाणात हांगासर ट्री कटिंग आणि हिल कटिंग हांगासर जाल्लें आसा. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात की माझ्या फाटल्यान हे जे जंगल तुमकां एका वाटेन दिश्टी पडटा आणि दुसरी सायड जर तुम्ही पळोवपाक वतात जाल्यार पळयात तुम्ही हांगासर तुमकां एक तरी झाड दिश्टी पडटा जाल्यार सो हांगासर कितकेशात शेकड्यांनी म्हणून नाका तशें झाडांची हांगासर कत्तल जाल्ली आसा आणि हांगासर व्हडली झाडां आहा ती मारलेली आसा आणि हांगासर सगळे प्लॉटिंगाचो प्रोसेस आहा तो स्टार्ट जाल्लो आसा. सांगपाचें म्हटल्यार माऊस पंचायतीचे हांगासर लक्ष ना. सो हे येदे व्हडले इलिगल हिल कटिंग जाता आणि कन्सर्न पंचायतीक खबरच नसता. हे एक व्हडले अजापाची गोष्ट आमकां दिसून येता की तेंच्यांनी आपल्या पंचायत क्षेत्रांत कितें कितें घडटा कितें घडना ते सगळ्यांचेर तेंचें लक्ष आसूंक जाय. पण येदे व्हडले हांगासर प्रकार चलता तरी पूण हे लक्ष दिना. हेजेर विचार करपाची गरज आसा की आयज आमच्या गोंयांत कितें चल्लां तें. हांगासर कितलीशीच झाडां जी आसा ती व्हडली खोडां आसा ती मारून हांगासर सगळी उडयल्ली आसा आणि हांगासर प्लॉटिंगाचो प्रोसेस हेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो आसा. फाटी घेतिल्ले TCP बिला विशीं मुख्यमंत्री उलयला ते आपल्याक मान्य. विश्वजीत सांगता. नगरपालिकांनी 7 वर्सां वयर कंत्रादार आशिल्ल्या कामगारांक रेग्युलरायज करपाचो विचार चल्ला. मंत्री विश्वजीत सांगता. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी कॉलेज सुरू करपाचो सध्या तरी खंय विचार ना. म्हापशा मुरगांवां मास्टर प्लानाचो प्लान. TCP बिल
was hurry, not drafted properly. He is my CM. Whatever he says is correct. आनी कितें सांगूं जाय म्हाजो मुख्यमंत्री जे कितें सांगता तो म्हाजो मुख्यमंत्री तितकेंच आनी तेचे फुडें काम मंत्री काय उलोवंक शकना. फुडल्या 15 दिसान ऑनलायनचेरूच काम जावंक जाय म्युन्सिपालिटीन म्हणून आमी ठरयल्लें आसा. कलेक्शन ऑफ टॅक्सीस पळोवन सगळे सॉफ्टवेअर बी सगळें आमी करून दिल्लें आसा. आमकां ऑनलायन ऑफलायन कांयच जावचें ना आनी 2 मनीस प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन दवरूंक जाय वर्कर्स. ते 7 वर्सां एसेंब्लीन जे आमी आश्वासन दिल्लें ते कॉन्फ्रन्सिव प्रपोजल्स घालून आमकां दियात म्हणून सांगून तें आमी एक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. मास्टर प्लॅन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. वाळपय पोंडा आमी ऑलरेडी पास केल्ले आसा. मास्टर प्लॅन जो इतल्या वर्सान तयार जाला ते मास्टर प्लॅन खंय तरी पास करपाची गरज आहा. मार्मोगोवा एक आमी म्हापसा आनी मार्मोगोवा आमी घेतलेले आसा टू स्टार्ट अँड वी वील डू द टोटल मास्टर प्लॅन वीच इज रिक्वायर्ड. आमी नवे अमेंडमेंट हाडपाचें आमी चिंतला ते आतां वेटिंगाक आमी धाडटले. केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की म्हाजें लक्ष नासता की अमेंडमेंट हाडटना विचार सारको करिना म्हणून. हांव तितको बुदवंत ना म्हणून दुसऱ्यांची एडवायस घेवचें पडटा आनी एक बुदवंत ना म्हणून. आनी तुमकां जर दिसता म्हाका दिसता मिडियाक खबर आहा की म्हाका अक्कल तितकी आहा हय पूण प्रायवेट मेडिकल कॉलेज ते कोडल फॉर्मेलिटीज जावन तेच आमी घेवन फुडें वयतले. कोडल फॉर्मेलिटीज केल्या शिवाय खंयचेच मेडिकल कॉलेज गोंयांत उबें जावचें ना. हांव दिल्ली जेन्ना आमच्या नेतृत्वाक मेळपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका स्पश्ट सांगलेलें आसा की CBC गायडलायन जे कितें फॉलो जाता तशेंच काम तुवें करपाक जाय. प्रायवेट मेडिकल कॉलेज आयजचे दिसा गोंय राज्यांत येवचें ना अँड प्रायवेट मेडिकल कॉलेज CBC गायडलायनाचे रिटेंडर करून वेगळ्या तरेन विचार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरून अजीब है गोवा के लोक अशें म्हणिल्लें. मात गोंयचे लोक अजीब नात. गोंय भारताचोच भाग आनी गोंयकार भारत मातेचेच पूत. बिहाराचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार उलयलो. कांय जाण खंय गोंयकारांचें नातें पयस पोर्तुगाला कडेन आशिल्ल्याचे दाखोवपाक सोदतात. पणजे एका कार्यावळीक आयिल्ले कडेन तो उलयलो. और हम सबको लगता है, हमको लगता है ऐसा नहीं, अनेक लोगों का ऐसा प्रयास होता है, गोवा भारत से अलग है. अपने पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गोवा के लोग अजीब हैं. क्या अजीब उन्होंने हमारे बीच में देखा पता नहीं था, परंतु हम अजीब नहीं हैं. हम भारत माँ के टुकड़े हम हैं, हम उसी का एक हिस्सा है. यह बताने की आवश्यकता थी. इसके बदले में हमको क्या दे दिया? हमको हमेशा बताया गया कि आप अलग हैं, भारतीयता से अलग हैं. और परिणाम स्वरूप इसका एक विषय सामने आने लगा कि हमारा यहाँ कुछ नाता नहीं है. हमारा नाता बहुत दूर पुर्तगाल से है. वहाँ के नाते से हम बहुत संतुष्ट होने लगे. क्या पता ऐसा कुछ आगे आने वाले समय में और कुछ हो सकता है क्या? हमारी भारतीयता, हमारी राष्ट्रीयता इस जमीन से, इस मिट्टी से जुड़ी हुई है और हम भारत माँ से अलग बिल्कुल नहीं है. यह बार बार बताने की आवश्यकता है. केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसे कार्यक्रम होने की जरूरत होती है. सरकारान अंडरग्राउंड केबलिंग आणि बाकीच्या कामाक कोट्यांनी मोडल्यात. फुडली 25 वर्सां लायटीच्या खात्यांत पयशे मोडपाची गरज पडची ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. बुधवारा लायटीच्या खात्यान 50 क्रेनींचें उक्तावण केलां. स्काय लिफ्टी घेतल्यात. फुडली 5 वर्सां क्रेनी भाड्यान. सरकार कंत्राटाचेर सुमार 114 कोटी मोडटा. आमी पळयताले की तो खांब्यार चडटालो, वयर बसतालो आनी काम करपाक शॉक येताले. हांगासर चुकून मातशी सुद्दां जरी शॉक आयली जाल्यार ताका सेफ्टी उरतली. म्हणजे तो सकयल पडचो ना किंवा ताका रिवर्स हे जालो म्हणजे ताज्या पांय आमी म्हणटा कशें हे आर्थिंग आसत जाल्यार ताका शॉक लागना. आमकां ताजो जीव म्हत्वाचो आशिल्लो आनी तो जीव म्हत्वाचो म्हणूनच आमी एअरलिफ्ट घेवपाचें थारायलें. कारण कोणी आमी जे 2-3 इन्सिडंट्स फाटले जाले ते मनाक सुद्दां म्हणजे दुखलें, काळजाक दुखलें.
अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. आमच्या सगळ्यांची लायट पेटपा खातीर आमचो सदांच लायनमॅन जो आसा तो लायनी वयर चडटा, तो रिपेर करता. ताजी सेफ्टी घेवपा खातीर आमी एअरलिफ्ट मागयल्या आनी ह्यो एअरलिफ्ट ज्यो आहा पळय न्ही प्रत्येक मतदारसंघान एक अशा पद्दतीची आसतली. तो ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स हे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर, तेणी फक्त ज्या जाग्यार पावर फेल्युअर जाला थंय तो घेवन येतलो, त्या जाग्यार ते रिपेर आमचो इलेक्ट्रिशियन आनी हे ते रिपेर करतले, आतां तशी परत वयतली. ताजे मेंटेनन्स आनी हे ते प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराचेर. ताजी गोवोरमेंटान ह्या मॉडेलाचेर घेतल्या उपरांत इट इज लॉंग रन त्यो सारक्यो उरतल्यो जाल्यार गोवोरमेंटाची व्हेहिकल घेतली काय ती एकदाची बंद पडली काय ती तशीच उरताली. तेकाच लागून हेजी व्हडली इन्वेस्टमेंट आमी केल्या. म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी इन्वेस्टमेंट आमी ह्या फाटल्या 5 वर्सांक केल्या पळय न्ही तितकी आयज पर्यंत केन्नाच करूंक नाशिल्ली. तुमकां सगळ्या जाणांक रस्ते खड्डे पडलेले दिसता, बट तेच्या पोंदाक केबल घातल्या ते दिसना. crores of rupees we have spent on the underground cabling आणि तेकाच लागून बरेचशा रस्त्या वयले जे म्हणजे नो डावट आमी फूल क्राफ्ट करूंक शकले ना, लेट जालो, हे सगळें जालें म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. बट तेजेरूय आमी ओवरकम करता. बट मेजर आमी आतां जी इन्वेस्टमेंट केल्या फुडल्या 25 वर्सांचो लक्षांत घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची इन्वेस्टमेंट केल्ले आहा. ते फुडल्या 25 वर्सांक आनी हितून इन्वेस्टमेंट करपाची गरज ना. टोटली अंडर बट इट इज कॅपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द कॉन्ट्रॅक्टर. वी हॅव नॉट इन्वेस्टेड. बाणस्तारी एक्सिडंट केसींतलो आरोपी आदोगाद अमित पालेकाराक फोंडेच्या कोर्टाची नोटीस. परवानगी घेनासतना पालेकार फॉरेनांत भोंवड्यो करून आयला म्हूण क्रायम ब्रांचीन ताचो जामीन रद्द करूंक अर्ज घाला. केस शुक्रारा कोर्टा मुखार येतली. पालेकार म्हणटा अजून आपल्याक नोटीस मेळिल्ली ना. Ponda Additional Sessions Court has issued notice to accused advocate Amit Palekar in Banasthari accident case over an application filed by Crime Branch pleading to cancel Palekar's bail for violating the bail condition. In 2023, when the case was transferred to Crime Branch, after investigation, Crime Branch had made advocate Amit Palekar an accused for conspiring to change the driver instead of the original accused driver. Later on, Crime Branch had arrested Amit Palekar, but the Ponda court granted him conditional bail, and one of the conditions was that he will not travel abroad without taking prior permission from the court. But the fresh application filed by Crime Branch before the Ponda court, it has been contended that advocate Palekar travelled abroad without informing the court or without taking the prior permission from the court, which is violation of the condition of the bail. The court has issued notice to Amit Palekar and hearing has been fixed for Friday afternoon. इतले मजगती अजून हे विशीं आपल्याक कसलीच नोटीस येवंक ना. आयल्या उपरांत आपल्या आदवोगादाक सांगून जाप दितलो अशें पालेकार सांगता. म्हाका मरे खबर ना, हांव सध्या मरे घरा आसा, बरो ना, 2-3 दीस जालो. पळया कोर्टान नोटीस इश्यू केल्या जाल्यार सर्वीस जावनी, कितें आसा तें पळया, आनी देन वील फायल अ रिप्लाय whatever that needs to be done. I'll speak to my lawyers and we'll file a reply and defend it whatever that is. Mukesh Kumar for Prudent. JMCत सगळ्यो वैजकीय सेवा राती सावन सुरळीत. कोलकाता दोतोर चलयेचे बलात्कार आनी खुना वयल्यान न्याय मागूंक संपार गेल्ल्या JMCच्या रेजिडेंट दोतोरांनी सरकाराच्या उतरा उपरांत आंदोलन फाटी घेतले आनी सगळे ड्युटेर रुजू. मात आंदोलनाक लागून OPD आनी सर्जरीचे शेड्यूल फुडें धुकलिल्ल्यान दुयेंतींची वर्दळ वाडूंक घडये 1 ते 2 दीस वतले. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली, जेन्ना कोलकाता हांगासर डॉक्टराचो रेप आनी मर्डर जाल्या उपरांत देशभर डॉक्टरांनी सगळे कडेन प्रोटेस्ट केले, तशेंच गोंयांतूय केले. पयलीं IMAन प्रोटेस्ट केलो, IMA जे इंडियन मेडिकल असोसिएशन डॉक्टर, तेंच्यांनी 24 तासाचो प्रोटेस्ट केलो. ताच्या उपरांत शुक्रार ते काल मंगळार पर्यंत JMCचे जे गार्ड डॉक्टर आसा, ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स, यांच्यांनी जवळपास 5 दीस प्रोटेस्ट केल्लो आनी हे सगळे रेजिडेंट डॉक्टर आशिल्ले. ताका लागून JMCन खुबश्यो सेवा आसा त्यो मातश्यो स्लो जाल्ल्यो. जितली ज्यो रुटीन जी ऑपरेशनां आशिल्ली, जी डेट्स दिवन ती सुद्दां पोस्टपोन केल्ली. जवळपास 40 तरी ऑपरेशन फुडें गेल्ली. सो अशा तरेन पळयत जाल्यार खुबशे पेशंटांक मातशे त्रास जाले. खुबशे पेशंट JMCत येयनासले कारण तांकां व्हडले प्रोटेस्टाक रेजिडेंट डॉक्टर बसल्या उपरांत लोकांक खूब गैरसोय जाली. ताच्या उपरांत काल तेंच्यांनी मंगळार दीस
जे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन त्यांचे जे मागणे आहा त्यो मान्य केलेले आसा ताच्या उपरांत तेंच्यांनी हो प्रोटेस्ट आहा तो फाटी घेतलेलो आसा आनी ताका लागून आयच्यान बुधवारच्यान GMC हांगासर सगळ्यो ज्यो सेवा आहा त्यो सुरळीतपणे चालू आसा. पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की लोक मातशे येवपाक कमी लागल्या कारण तांकां फुडले स्ट्रायक आशिल्लो. मंगळारच्यान तेंच्यांनी स्ट्रायक डिस्कंटिन्यू केलेलो आसा आनी बुधवारच्यान ह्यो सगळ्यो सेवा आहा त्यो बऱ्या तरेन चालू आसा. बट लोकांक अजून खात्री पडना म्हणून लोक मातशे येवपाकूय कमी आहा. GMCत आमी सकाळीं पळयलें की गर्दी मातशी कमी आशिल्ली बट सगळ्यो सेवा आसा त्यो परत आसा तसो सुरवात जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर पेश रावत. प्रुडंटान निर्मीत केल्ली नमो सिद्धारूढाय ही सिद्धारूढ स्वामीचे जीवन चरित्राची डॉक्युमेंटरी लॉन्च. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊचे हस्तुके डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंग मडगांव रवींद्र भवनात जाले. सुवाळ्याक पंचामृत इंडस्ट्रीचो संचालक चिनबसप्पा M होसामणी आणि हुबळीचे हेर मानेस्त आशिल्ले. सिद्धारूढ स्वामीचे जिणेचेर पयलेच अशे डॉक्युमेंटरी खातीर प्रुडंटाची तोखणाय. गेली कित्येक वर्सां सिद्धारूढ संप्रदायाच्या ल्हानपणापासून लागीं आशिल्ले कारणान ह्या संप्रदायाची वाड आणि श्री सिद्धारूढ महाराजांचे जे कितें विचार देशांतूच न्हय देशा भायर पावोवपाचें काम सुद्दां ह्या संप्रदायान बरे रितीन फुडें व्हेल्लें आसा. आज सिद्धारूढ स्वामी महाराज यांच्या ईश्वरीय जीवनावर आधारित ओम सिद्धारूढाय नमः ही डॉक्युमेंटरीचे विमोचन इथं होत आहे. सिद्धारूढ स्वामी महाराज संप्रदायाच्या लाखो भक्तांनी और त्यांच्यासाठी आजचा दिवस म्हणजे एक पर्वणीच आहे असं म्हणावं लागतं. मीडियाने सिद्धारूढ स्वामी महाराजावर ही डॉक्युमेंटरी प्रकाशित करून मानवतेचं फार मोठं कार्य केलं आहे. त्याचे प्रयत्न अगदी स्तुत्य आहेतच आहे. स्वामी महाराजांची कृपा त्यांना सदैव लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सिद्धारूढ स्वामी संप्रदाय गोवातर्फे मी कृतज्ञता व्यक्त करतोय. Note paper. Then above that I had occasion to go through some other papers. Then I found that he was a great fighter for fighter means not physically or violently. He has taken a very important role. That is why I am congratulating Prudent Media, one of the leading media in Goa, taken this task and your commitment to the nation as a whole, Bharatavarsha as a whole. I am appreciating and congratulating you for that process. चोवीस ऑगस्टा सावन गोंयांत भाऊ बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीची दुसरी आवृत्ती. अंदू विदेशी टिमी खेळटल्यो. ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिनाचे 2 क्लब हे सर्तीत खेळटले म्हूण खेळा मंत्री गोविंद उलयला. जिखतल्यांक खंय 15 लाख आणि ट्रॉफी. सगळ्यो मॅची फातोड्ड्या जावपाच्यो. फायनल 6 सप्टेंबराक. हो जो टुर्नामेंट जो आसा जसो हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसा तो 24 ऑगस्टा पासून सुरवात जाता. सगळ्यो मॅचीस ज्यो आसात त्यो मॅचीस आमच्या पिजन स्टेडियम जो आसा मडगांव थंय सुरवात जातली. 24 ऑगस्ट, 25 ऑगस्ट, 27 ऑगस्ट, 28 ऑगस्ट, 30 ऑगस्ट आणि 31 ऑगस्ट. सेमीफायनल्स ह्यो जातल्यो त्यो 3 सप्टेंबर आणि फायनल जी जातली ती 6 सप्टेंबराक जातली. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन फुटबॉल की आमचे 2 फॉरेन क्लब्स जे आसात टिम्स जे आसात तांकां आमचो आस्पाव आमी केल्लो आसा. पयली ती म्हणल्यारूच ब्रिस्बेन रोड ही 67 year old हो क्लब जावन आसा. हो क्लब ऑस्ट्रेलियन लीग हाजेर टॉप टायराचेर आसा. सेकंड जो आसा तो क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सा बाय जस्टिसिया हो अर्जेंटिनाचो क्लब जावन आसा. 100 रुपये जे नॉर्थ साऊथ स्टँडाक भितर आसतले वेस्ट स्टँडाक आसतले ते 200 रुपये पर हेम आमी लायिल्ले आसात. आनी
री एंट्री परत ना, हे मातशें परत एक्चुअल लक्षांत दिवपाची गरज. देर इज नो री एंट्री. अत्यंत म्हत्वाची हे जे लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें, लायव्ह स्ट्रिमींग ऑन फिफा प्लस चॅनलाचेर पयलें प्रायज जें आसा, जे विनर्स जे आसतले तांकां 15 लाख रुपये प्लस द ट्रॉफी आसतले आनी रनर्स जे आसात ते रनर्सांक 8 lakhs रुपीज अशें प्रायज आसतलें. So everyone is appreciating our Goa government and especially our sports minister and honorable chief minister. ही इनिशिएटिव्ह घेऊन तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिलें की अर्जेंटिना दुसरी कंट्रीची क्लब इन्वायट करपाक. सर आमी तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आमकां फंडींग करून इतलो व्हडलो टुर्नामेंट हो करपाक आमकां चान्स दिलो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.